विराज विनायक अशोकर क्रेन एंड ओनर एसोसिएशन. आता मी तो तार सराक मेळ्ळा म्हायती तार सरान सांगलेलें की गाडयो धरा आनी आमकां फोन करा म्हणून. आतां काळोख जाल्ल्या कारणान गाडी आमी 2 धरले हांगासर विदावट परमीट विदावट फिटनेस म्हणटा पळय तशें इलिगली. आनी आतां आमी गाडी ती सरान सांगला तार सरान सांगला फोन केला तेका तार सरान सांगला की पयलीं पुलिशेक हँडओवर करा आनी फाल्यां आपूण कितें ती एक्शन घेता. फाल्यां म्हणजे फाल्यां येतलो तो आनी आपल्याक जी कॉपी आसा पळय ती आपल्याक सबमीट करा. फोटो बिटो धाडल्या तार सराक. मागीर ते तुमच्या की तार सरान म्हटलेलें की बाबा ही इलिगली गाडयो चलना म्हणून ह्यो गाडयो धरलेल्यो हांवें आतां फुड्यान म्हाका दिसता गजालीक 2 वरां 3 वरां सुद्दां जावंक ना. रोखडेच गाडी धरली हांवें 2 गाडयो वांगडा. हेच्या पयलीं तुमी चिंता कितक्यो गाडी इलिगल चलतल्यो त्यो. आनी हांव तुमकां कांय सांगतलो ना पयलीं अशें गोवमेंटान हेचेर एक्शन घेवंक जाय नाल्यार आमचे फुडलो फ्युचर कांय ना. आमचें जर लायफ काबार जालें आतां धंदेमान आमच्या भुरग्यांचे फुडें धंदे आहा जावं कितें आहा काय जातलें. ते भायले सगळे करतले कितें करूंक जाय तें. आनी नेटान सांगतात ते कसले पेपर जाय तुका जाय जाल्यार पेपर आमचे कडेन आहा. तेन्ना चॅक केले वाहनाचेर तेन्ना कळ्ळें की बाबा हेका परमीटूच ना म्हणून आनी फिटनेस ना. तेणी चड उलयलो म्हणून तेका आमकां येदो स्टेप घेवचो पडलो. सो तुमच्या असोसिएशनाचे धोरण चालूच उरतलें आतां चालूच उरतलें. आमी दीस पोवचना रात पोवचना खंयच्याय टायमार जाता तें जावन. आतां तेंच्यांनी आतां मेजॉरिटी हाडल्या तेंची एक टायम झगडे जावंक शकता न्हू. पण ही गाडी रजिस्टर आसा पळय ती गोंयकाराच्या ना भायले पवार म्हणून कोण जी गाडी फिटनेस घेवपा खातीर जवळ जवळ 1 लाख रुपया खर्च जाता. ते आयज ते 1 लाख रुपया खर्च करिना म्हणून 2-2, 3-3 गाडयो ह्या लोकांनी येवन हांगासर घेवन आपलो बिझनस करता. गोंयकार बिझनस करूंक पावना कित्याक तो आपली गाडी रितसर चलयता. तेचे परमीट म्हण पासिंग म्हण तेचे इन्शुरन्स म्हण पोल्युशन आनी जे जे व्हॅलीड डॉक्युमेंट त्या गाडयेक जाय ते लावन तो चलयता. हे सगळे इलिगलिटीज जे करतात हे सगळे भायर ताका लागून हे आयज जे लोक भायल्यान येवन आमी सदांच सांगीत आसा ह्या गोश्टीचे ते अशे येवन आयज गोंयकारांचो बिझनस काबीज करपाचो हे प्रयत्न न्हू हांव म्हणटा केल्लोच आसा. सो हे खंय तरी आतां फुडें स्टॉप जावपाची गरज आसा. तेच्या खातीर आमी हे मुद्दाम हे हांगासर रावन ही गाडयो आमकां एक दिसलें की बाबा ही गाडयो कितें आमी वयतले हांगच्यान ह्या गाडयांचेर मातशें नजर मारया म्हणून उबे केलो पळोवपा खातीर जाल्यार हे आमच्या फुड्यान येयले. तर अशें जर आमी रावत म्हाका दिसता 99% गाडयो नाच जातल्यो. अशें दिसता म्हाका दिसता थोडे फेक नंबर लावनूय गाडयो चलयता काय काय हो एक क्वेश्चन येता. सो RTO ऑफिसर जे फ्लायींग स्क्वॉड आसा जे आयज सकाळीं आयज जे ड्युटेक आसले दोन आपले फ्लायींग स्क्वॉड व्हेकल घेवन ते तेन्ना सुद्दां तेंच्यांनी ते जस्ट फक्त गाडयो उबे करून तेजे डॉक्युमेंट व्हॅलीड आसात की ना ही आयज पळोवपाची गरज आसा. सो हांव सगळ्या ऑफिसरां कडेन मागतां जाता ते तुमी प्रयत्न करात आनी अशें जे कितें इलिगलिटीज चलता ते बंद जावंक जाय. तेच्या खातीर आमकां तुमी जे आमचो लोकांचो जो धंदो ह्या लोकां खातीर पिड्यार जाला तो आमचो धंदो आमकां सांबाळपा खातीर सपोर्ट करचो आमकां. सगळे गाडीकारांक सगळ्यांनी धरूंक जाय. तेन्ना युनियनकारान तुमचे हा पळय पास दिलेले गाडया न्हू सगळे युनियनकार सगळे गाडीकाराक धरूंक जाय. तेन्ना म्हाज्या गाडयेचेर कंप्लेंट करा हांव मानता. तुझे ओन ट्रक म्हाजे 2 ट्रक कित्याक त्याच्या उपरांत तुमचे युनियनकाराचे सगळे इन्क्वायरी करा सगळे गाडीक उबे करा तेन्ना सगळे गाडी घाला. माझी गाडी उजो पेटा गाडी धरल्या मरे बाकीच्यांक तू धर ते तू सांगू नाका. कोणी कोणाची गाडी धरक जाय ते तू शिकू नाका आमकां. धरता असलेला सगळ्याचे चेक करून तुम्ही तू नाका रे सांगू तू सांगू नाका आमकां. तू कोण सांगता आमकां सगळे चेक कर म्हणून हा माझी गाडी धरले म्हणून हांव उलयता न्हू सर. कित्याक धरल्या त्याची हे ना म्हणून फिटनेस ना म्हणून गाडी फिटनेस ना म्हणून